काल आमी पळयल्लें की एक इनॉग्रेशन जाल्लें फाटीं हालीं तेंपाक मशिनरीचें श्रद्धांजली म्हणटकीर नांव आमचे हिंगा लोलये गांवांत तिजें इनॉग्रेशन जालें. जेन्ना आमकां लोक अप्रोच जाले की शुभम बाल तूं एक श्रद्धांजली म्हणून आमची स्मशानाचें इनॉग्रेशन जालां तितून मातशें म्हणपाक घोटाळो अशें दिसता आनी कितें जालें म्हणपाक तुमीच येवन पळयल्यार बरें जातलें. पळोवपाक गेल्यार आमकां त्या टेंडराचें पयलीं वासपूस काडली आनी जेन्ना तेन्ना पयला पत्रे ओल्ड आहा. टेंडराची वासपूस काडली तेन्ना पत्रे तुजे शेड बाकीचे आनीक इंटरलॉक्स टायल्स तितून थंय टेंडराक आहा. पयल्यार त्या हितून घायला ते तुगेले ओल्ड आमची पंचायत आहा पंचायतीची काडून तुगेले ओल्ड पत्रे काडून ते एका शेडीक घातला. म्हाका दिसता आयज म्हणल्यार खंयच तुगेलें अशें जालें ना की तुगेलो न्यू टेंडर जेन्ना आवट करता फ्लोट करता तेतून तुगेले ओल्ड खंयचे टेंडराचे हितून उरता म्हूण ओल्ड पत्रे घालपाचे म्हूण. म्हणल्यार हेजेर तुगेले दोन पार्टीन ऑब्जेक्शन दिलें तांकां ओरली सांगलें म्हणल्यार अशें अशें आहा तें इनॉग्रेट जालें ऑफिशियली इनॉग्रेशन जालें त्या ऑनरेबल आमचो स्पिकर तेणी होन तुगेलें इनॉग्रेट केलें तेन्ना तुजेर तुमी कारवाई करा आनी जाता तितले बेगीन म्हाका पत्रे घालून दिया म्हूण. पूण तरी आसतना ज्या कोण जबाबदार कॉन्ट्रॅक्टर आहलो तो म्हणपाक लागलो आपूण घालना आपल्यान ऑलरेडी पयशे मोडला तुवें पयशे एक्स्ट्रा कितें मोडला ते आमकां लागना पूण जे टेंडराक आहले त्या प्रमाणे काम जावपाक जाय. इनॉग्रेशन करता आमकां दिसता एक भोव जालें बरें दिसलें जावपाक जाल्लें अत्यंत काळाची गरज आसली हें जावपाक जालें स्मशान ती बरी उरपाक जाय. पूण जेन्ना जाता आसतना हे जे बारीक गजाली उरता हो तुगेलो लोकांक जागृत करता की असलेय बीन तुगे स्कॅम जावंक शकता. केन्ना एक म्हणा हॉस्पिटल देवळान आनी तुगेले हितून स्मशानान केन्ना घोटाळो करचो म्हणून पूण आयज हे लोकांनी थोडी लोकांनी आहा जे तितून हे मेल्ल्या लोकांक म्हळ्यार सोडना तेंचेर म्हळ्यार घोटाळो म्हळ्यार खंयची ही अवस्था पावला ती तुमी पळयात जातलें. आनी जेन्ना एक सभापती वचोन तुगेले इनॉग्रेट करता तेन्ना तेणी बी पळोवपाक जालें वयर पयल्यार कोणूय सांगतलो एक बारीक भुरगो म्हळ्यार सांगतलो की तुगेले पत्रे आहा ते वयर कशें म्हण ते हितून तुमी शिक्षण घेता म्हूण म्हाका समजना. पूण म्हाका दिसता हे आवाज करपाक आनी हें करपाक प्रत्येक मनीस वचोन करचें आनी अधिकाऱ्याचें काम कितें ह्या अधिकाऱ्यान तुगेली सायट वचोन इन्स्पेक्ट करपाक जाय दिगाना तेमी वचोन पळय इनॉग्रेशन जावचे न्हू पयलीं तेमी वचोन चॅक करपा येयली जरी तुजें बील जालें ना सदांच्यान विचारलें तेन्ना बील आपूण करना म्हणपाक लागले आपूण बील होल्डार दवरता तूं समज सांगताले होल्डार दवरता म्हणपाक बील होल्डार दवरला कंप्लिशन सर्टिफिकेट वचून तेमी कॉन्ट्रॅक्टरान दिनासतना तुमी इनॉग्रेट करता म्हळ्यार कितें चलता सद्या वयता तें तुगेलें करप्शनच म्हणजे हेजेर खंय तर तुगेलो फूल स्टॉप जावपाक जाय म्हण आमी तुगेलें इनिशिएट केला आनी समज जें म्हळ्यार तुगेलें जावपाना दोन म्हळ्यार उबी रावपाना करून घेवपाक म्हळ्यार दिता. तुम्ही पळयतात GNH.